Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. टीएमसीन युती खातीर दिल्ली ऑफर क्लियर ना. बीजेपी हरयतलेच म्हण चिदंबरम उलयलो. युतीक कोणी येवचें, फुडारी पक्ष मात काँग्रेसूच आसतलो. No, I'm not sure. As I said, TMC may have hinted at a desire to form an alliance, but while the desire is there, it is not clear what they have in mind. In Goa, it can only be BJP versus Congress. Will it be Congress plus? Is open for discussion. But it cannot be BJP versus any front which does not have the Congress play the lead role. बीजेपीक हरोवपाक युती खातीर येवचें म्हण काँग्रेसीक रितसर ऑफर दिल्या म्हण गोंय टीएमसीची डेस्क इंचार्ज आनी लोकसभा खासदार महुआ मोइत्रान ट्विटरा वरवीं जाहीर केला. काँग्रेसीन खंय विचार करूंक वेळ मागला. ह्या गजालीक 2 सप्तक जाले. जर मिस्टर चिदंबरमाक ह्या विशयी सारकी माहिती ना जाल्यार ताणें ताच्या फुडाऱ्यांकडे उलोवपाक जाय. बेस्टीट स्टेटमेंटां करची न्ही म्हण महुआन ट्विटरांत नमूद केला. ताचेर गोंय काँग्रेसीचो डेस्क इंचार्ज दिनेश गुंडूरावान ट्विटरा वरवीं जाप दिल्या. जर केसी वेणुगोपालाचें ट्वीट जाप म्हणून दिसना काय, म्हाका अजाप दिसता की महुआ मोइत्रा आनीक कोणाच्या जापेची वाट पळयता. आनी तृणमूलाची बीजेपीक हरोवपा खातीर ब्रिलियंट स्ट्रॅटजी आसा. काँग्रेसीक अशक्त करप आनी एंटी बीजेपी मतांक विभाजन करप. हाचो कोणाक लाभ जातलो मोइत्राजी, असो तोमणोय ट्विटरा वरवीं दिनेश गुंडूरावान मारलो. ताचेर मोइत्रान ट्वीट केलें, बीजेपीक हरोवपा खातीर टीएमसी सिरियस आसा. पुरावे नासतना फटीचे आरोप करूंक कांयच जावपाचें ना. कितें आसा तो ठोस निर्णय टेबलाचेर जावपाक जाय. ते खातीर वाट पळयता. ट्विटर बॉक्सिंगांत गुंतून रावन वेगवेगळ्या काँग्रेस फुडाऱ्यां बरोबर वाद घालपाचो ना म्हण मोइत्रान ट्वीट फायट सध्या तरी थारायल्या. एंटी बीजेपी मतां काडपाक फक्त टीएमसीच सक्षम आसा म्हण टीएमसीची गोंय डेस्क इंचार्ज आनी राज्यसभा खासदार सुष्मिता देव उलयल्या. एंटी बीजेपी वोट को कंसोलिडेट अगर कोई कर सकती है तो वो तृणमूल कांग्रेस कर सकती है. ब्यूरो रिपोर्ट, प्रूडेंट.